गायन गाऊया. A15 याज्ञिकाची वाखाणणी पान 7. A15 पेज 7. Shakati, Mon Shamoto, Ordia Deva, Ivololo, Idol Sorda, Yagni Kamso, Noman, Noman, Ilmuriaria, प्रितीच्या बाबडीनो मारिया मार्गारिता मार्सेलिना वेगास ही आमची भयण सोंपल्यार आयज 2 वर्सां भरतात. तिका आमी सर्गींचें सूख मागतां आनी तिच्या दुखेस कुटुंबाक बुजवण आनी गोठाय. आयज आपलो वाडदीस मनयतात लिएन रॉड्रिगीस, मोनिका दी आल्मेदा आनी फातिमा वेगास. देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागतां. तेच परी आयज तालिगांवच्या गांवांत सायबिणमांची भेट ह्या कुटुंबाक जाता. ओयताळें रोनिता लिमा, पाद्री बाट विक्टर डिकोस्टा, दुर्गावाडी आना मारिया गोन्साल्वेस, व्हडलें बाट 3 लेविस आंद्राद, जिलाले मोरोड विन्संट आनी सिसिलिया फेर्नांदीस, माशदाले मोरोड पेद्रो विन्संट फेर्नांदीस, नोमशेंत मारिया एस.ए. गुदिनो आनी नागाळी इनास गोन्साल्वेस. सायबिणमांचे मजतीन देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया. आयज आमी खूब खुशाल कित्याक आमचो फादर डॉमनीक आयज आपलो वाडदीस संभ्रमता. ताच्या देण्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया. देवाचो शुभ आशिर्वाद ताचेर मागुया, ताच्या कुटुंबाचेरूय आवडिवया. खेरीत भाशेन ताचो एक भाव अमेरिकेंत पाद्री आसा, ताकाय आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आनी भोगतीपणी ह्या मिसा भेटेंत आमच्यो गरजो बारून आमी वांटो घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत फावते परिवार घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालते गायन दूख धरून मोडुया. हांव पातकी सोयपोद्या देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनाचे चिंतून प्राण उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार भरय. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सदस्यपरा देवाकी विनोदी करारून प्रार्थना मागता. सरपद विदार्देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पोवूं. आमेन. सोम्या सोम्या काकुतो, सोम्या सोम्या काकुतो,
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोळ. भगवंत जो क्रिजोस्तोम धर्म अध्यक्षाच्या तोंडांतली जाणवायेची होजोडीत माणकां तुवें गळोशी केली आनी कोश्टा दोगदा मोदें ताका दोयरावंत केलोय. ताची सर्गींची जाणवायेची शिकवण आनी तीर सोंसणिकायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विस्वासी शीस आनी दिरादीक सैनीक जायशे कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीन तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नान. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. शुभ वर्तमान पोरगोटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका खायदो. तें हांव पोरगोट कोरिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशीन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीं केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता ते होक सोडून हांव ते फुंकोट पोरगोट्टां, तातूंच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तां जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन कारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोकोट जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक, शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्तां. एका रांगणान धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकलोत. म्हणटोच इनाम जोडून घेवचे दृश्टीन तुमी धांवात. पेलवान सगल्यांचो त्याग कोत्तात, ते भावता तसलो हार जोडूंक तशें कोत्तात, पूण आमी कदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरता. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळच्या हेतून धांवतां अशें वाऱ्यार मुठी मारी नासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक पोरगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड दोण बांदून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जापाप जातलो. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सगळीं पोत्तून म्हणुया. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो ओत्मो हांव देता ओत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उलासतात. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या वेदींचेर दोलबराच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्यांक पोरयान मेळटा बिराड आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घुंचेर. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणी करीत आसा. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दोरची आशा काळजान बाळगूनच आसात ती खरेंच भागी. जबाब. दोलबराच्या सर्वेस्परा कितलें सोबीत तुजें बिराड. सर्वेस्पर देव आमचो आसरो. तो आमची राखण करता, कुर्बा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवां विणे
चलतल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिन आसतना रावचो ना जबाब दोलवराच्या सर्वेस्पोरा कितले सोबीत तुझे विराट उद्गार Zoy, 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 sobiesporak. Zoy, 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 sobiesporak. Zoy, sobiesporak, zoy, sobiesporak, zoy, sobiesporak. सौम्या तुझे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोलींक कोर Zoy, 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 sobiesporak. Zoy, 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 sobiesporak. Zoy, sobiesporak, zoy, sobiesporak, zoy, sobiesporak. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं Tuमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moja tuka sognia. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता दोगूय कोणांत पडचे नात शीस आपल्या गुरू पोरोस व्हरतोनूय शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या बाबाक तुज्यान कशें म्हणू येत अरे बाबा तुज्या दोळ्यांतले किसोर म्हाका काडूंक दी दोंग्या तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुज्या बाबाच्या दोळ्यांतले किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटले जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Błagani tuka Chrysta. पाटी व्हडली किसोर धाकटे किसपोर सोंपेपणी आतान मेळना पाटी आतान सोंपेपणी मेळटा दोळ्यांक दिसता आयज आमकां जेजू जो आमचो गुरू आमकां आपली शिकवण दितना जेजू मेस्त्री गुरू तो शिकयता तो उचारता तो जिवितान पाळटा आनी आमकां नमणो जाता ताचें उतर पवित्र सोबीत आनी व्हडतें श्रेश्ठ ताच्या उतराक आमी सदांच कान उक्ते करूंक ताचें उतर सदांच काळजान सांबाळूंक ताचें उतर तोंडांतल्यान उच्चारूंक आनी जिवितांत जिवंक तो आयज आमकां आपयता सायबीण मांयक वाखाणली तिची तुस्त केली कित्याक
तिणें देवाचें उतर फकत वाचूंक ना, नियळ्ळें, काळजांत सांबाळलें आनी जिवितांत पाडलें. देखून ती सुभागी जाली. आमकांय देवाचें उतर वाचूंक सेवा धरून संदी दिता. त्या भायर समुदायाच्या जम्यांनी आमी उंड्याची मोडणी मिसार आनी देवाचें उतर थंयसरूय वाचता आनी तें कितें तें नियाळटा आनी दुसऱ्यांकूय संदेश दिता. तर आयज देवाच्या उतराचो संदेश जो आमकां पावला तो मनांत सदांच घडोवंक, तोंडांतल्यान संदी मेळटा तेन्ना उच्चारूंक, वेता थंयसर ती जिवितांत पाडूंक आनी मेळटा तितल्यांक आमी ती शिकोवंक आनी परगटूंक जेचो उजवाड आदार आमकां मागुया. आयचो भाग्योंत जॉन क्रिझोस्टोम हो भांगाराच्या तोंडाचो अशें ताचो नांवाचो अर्थ नांवांकूच न्हय, तोंडाकूच न्हय, ताच्या आख्ख्या जिवितांत देवाचें उतर आसलें. ताचें सगळें देवाचें उतर दिसलें आनी हेंच उतर ताणें दुसऱ्यांक दिलें. हेंच तेणें आमकांय मागुया. बेठोन एक आमी गायन गावया. सी 30 आणि 8 तुकाच बापा, पान 40 आणि 4, सी 38 पेज 44. Voce Adie, voce Pai, siga ancora voce, tu somoi mo, or gorgoru, shukomor sogliandiu, tu म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिस्सा बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दाखले बलिदान आपल्या मानकांनी मोहिमेक आमच्या सभेच्या देवाक सवीस ओर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या बापा भाग्योन जॉन क्रिझोस्टोमाचो उगडास करून व्हडे भोक्तीन हो येवन आमी तुका समोर पितां. ताचे शिकोवणे प्रमाणे ह्या बलिदानांत तुका वाखाणून आमचीच भेटवणी आमी मोगान करता. ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची खाळसा उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोददार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जेव्हा क्रिजोस्तम तुझ्या भक्ताच्या मानांक ही परब समोरमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. तांच्या पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता. तांची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. तांच्या मागण्यांच्या धोरणान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या ससांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कोराचे हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू Pero Gesù ci consola, Gesù l'abbiamo Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù l'abbiamo बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सडबणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमियो आमच्या आदारी विश्वान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर
तिका प्रिती मोगांत वाडूय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकोनी मारिया मार्गारिता वेगस हिची काकूत तिका ह्या संवसारांत तुवें आपोवन व्हेली. जशी पयसनाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या मेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आ मास मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन धर्मतान सर काडीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपोत वेदार बापा सर्वनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचें उतर दोळ्यांक उजवाड, काळजाक संदोस आनी जिवताच्या पावलांक आदार. हेंच उतर उचारूंक जिवंक आनी परगटूंक मागुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तरणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या संडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान तेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली भाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवत चलयता ससनेच्या ससनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बोगसून शांती दी. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजें एका उतरान म्हाका वळखी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावुया. D13 जेजू बऱ्या गवड्या पान 50 आनी 4. D13 पेज 54. जेजू बऱ्या गवड्या जेजू स्वाती गोड्या सोनी
काय मोर म्हाका पयर सोडून सोड नाका मोरे हांव पिशेली तुका चुकोन गेली तुजे काय मोर म्हाका पयर सोडून सोड नाका सगळे उबी रावया. सान फ्रांसिस्क शावेराच्या रेलिकांचे दोबाजीक दाखोवणी आनी 2025 उत्सवीक वर्साचे तयारी निमतान मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाटयताय. बागियोंत फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासतांव. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शुभ वर्तमानांचो तो दिरादीक पोरगोटणार जालो. ताच्या रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जाताना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मोनान तुवें दिल्लें मिसांव सोहोबागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बोरवांसो दितेली शुभ वर्तमानांची उर्बेवंत पोरगोटणारां आमकां कोर. आमेन. बसूया. आमी दिनवासतांव आयज फादर डॉमिनिकाच्या देण्या पासत आनी पादिगार फादर सिंप्रियान म्हजे वतीन आनी तुमच्या सगल्यांच्या वतीन आयज ताका जल्माची परबी आमी पाठयतांव. देवान ताका बरी भलायकी दिवची आनी शुभ आशिर्वाद ताचेर घालचो. हे फिरगोचेन तो आमकां जायती सेवा कोता. पादिगराक म्हाका तुमकां मिसाची भेट समरमता आनी सदांच कितें आसा तो आसा आमचे पासत. आनी एक वस्त जी सगळीं आमी मानून घेतली, जेन्ना हांव हें सांगता, कसलेंय मिसांव केन्नाय मिसांव कोमुन्यांव दिवंक येतलोच. 30 लोक आसूं 300 लोक आसूं देंवन येतलोच रेडी तो. हांव म्हणटा फादर हांव वयतां, केन्ना केन्ना हांव हाडय ताका. नाका नाका फादर आसूं बस, रेस्ट घे, हांव वयतां, पातपूर आहा, बस बस ना. पूण तो रेडी. कितेंय जावं, मरण जावं, रेस्पेर जावं, कितेंय जावं, सदां आसाच. ताका ती उमेद कोमुन्यान तें दिन आमकां जाय तो आदार जाता. ताका लागून आमी ताका दिनवासतांव आनी ताचेर शुभ आशिर्वाद देवाचो मागतांव. आयज सांजे मीस आसा 6 वाजता. त्या उपरांत परम संस्काराक बुजोवण आनी 8 वाजता आशिर्वाद जातलो. आयज 13वी म्हणटोच नोमशींत मीस आसा बागोन आंतोनीच्या मानाक 6 वाजता. फाल्यां 14वी भोव पवित्र कुर्साच्या जैताची परब. इगोर्जेन सदांचे परी मिसां 6:30 आनी 7:30 घडटा जाल्यार सकाळच्या मिसांनी वांटो घेयात. कुर्साक मान दिवंक आमी हो दीस सारुया. खेरीत भाशेन उगडास कोत्ता. फाल्यां 4 वाजता सिनियर सिटीजन्स हांकां मिटींग आसा. सिनियर सिटीजन्स आसा तांणी वांटो घेवचो. 15वेर आमच्या फिरगोजेंत आख्या दियोसिजी म्हणून आतां आख्या गोंयभर आसतलो आपोवण्यांचो आयतार. मागुया आमकां आपोवणी मेळूंक, जावं पाद्रीपणाक जावं माद्रीपणाक. आनी आमच्या ह्या इगोचेन 3 ब्रदर येतात, जावं डिकन शेल्डन, जावं पिलारचे सिमनारिस्ट ब्रदर मंत्योसा आनी ब्रदर बिस्वाजीत. तांचे पासत मागून हो दीस आमी सारुया. आनी आमच्या भुरग्यांक आपोवण्यांचें देणें देवाची येवजण आसा जाल्यार फावो जावं म्हूण मागुया. फाल्यां 14वेर सांजे आनी 15वेर सगळ्या मिसांनी फादर बेनादीन आनी ताची फिरगोजकारां आसतलीं नेरूर कुडाल तावन आपल्या नवे इगोर्जी जी बांदकाम ती सुरू करतात ताका कितें तरी दुडू एकठांवंक. आमच्याच गांवचो पूत तो. ताका निराशी करचें न्हू, उदारपणान दिवया
आनी ताची क्रॉस बांदूंक आमची देणगी ताका पाठोवन दिवया. जोनस आमचो सिमनारिस्त आयलो सालिगांव सिमनारींत जावन ताणें कांय अपील वांटलेले. तांचे SSPP आसा ती गरीब दबल्यांक आमचे SSPP परी आदार करतात आनी सदांच एक फंड रेजर कसो कित्याक गरीब दुबळ्यांक आदार करूंक जाय तो दुडू जाय तो खर्च जाता. ह्या पासून ती फेस्त करतात सदांच क्रिस्त रायाच्या फेस्ता दिसा. आनी ताणें अपील थोड्यांक दिले, थोड्यांनी पोतून हाडून दिल्यात आनी कितें तरी पाठोवन दिलां सालिगांव सिमनारीच्या SSPPक. आमी तांकां दिनवासता. तो काल गेलो कित्याक आयज जावन स्कॉल सुरू सेमिनरी पोतून सुरू जाली. पूण जाणी उरल्यांत आजून दिवंक ना. ताणें हाडून म्हजे लागीं हो ऑफिसान दिवंक आमी मागता. उबी रावया. प्रार्थुया. भोव दयाल बापा, भगवान जोआव क्रिसमसाचो दीस समोर उमून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगांत आमकां थीर कर आनी तुज्या स्वताक साक्षी दिवंक आमकां बळ दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. मातशें बसूया. एक म्हणणी आसा, सान्नां ओडे नासतना फेस्त सोबना. म्हजी जल्माची परोवपीचे मीस दिनवासती कोणी नासतना म्हज्यान राबूंक जायना. पयली सुवातेर हांव देवा बापाक दिन वाजता ह्या यादनीकपणाच्या देण्या खातीर. देवान म्हाका हें देणें दिलां आनी सदांच सगळे सुवातेर राखला सांबाळला. फादर सेप्रियान आनी हांव दोगोय माजोडकार माजोडेचे लागीं आमी रावता. पूण फादर सेप्रियान गांवचो म्हूण न्हय, वो आमी लागीं रावताच म्हूण न्हय, सदांच तो म्हाका म्हजें सगळें हुस्को दाखयता, म्हजी सोदपूस करता आनी म्हाका आपल्या सांगाता घेता. रायचे फिरगोजेंत फादर सेप्रियाना बरोबर हांवूय वावुरलां आनी आतां परत ही ताळगांवची फिरगोजेंत. सदांच म्हाका उत्तेजन दिता, म्हाका समजता, म्हजे खातीर मागता आनी सगळी उर्बा म्हाका दिता म्हूण हांव ताचे पासत देवाक दिन वाजता. आनी काळजांतान फादर सेप्रियान आमच्या पादविकाराक दिन वाचून देव बरें करूं म्हणटा. फादर हेस्टन, हांव आसोलनाची फिरगोजेंत आसतना म्हाका पयलोच तो थंयसर मेळ्ळो. तो तेन्ना सेमिनारिस्ट आसलो. तोय जायते उर्बेन भोंवलोलो. जायते फावटी म्हाका मेळटालो, म्हजी खबर घेता आनी फिरगोजेंत म्हाका जाय तो उर्बा आदार दिता. हांव यादनीक कसो आनी पिरायेनूय ताचेवन जाय तो व्हडलो देखून घोडी म्हाका तो तित्यो म्हणटा. हे भाशेन उपुरबायेन तो म्हाका आपले उतरांनी उर्बा आदार दिता. तोय आमचे सांगाता आसा आनी ताचोय जायतो आदार सहकार म्हाका जिनसभासांनी मेळटा. ते खातीर जेवणाचो कारबार तो चलयता. म्हणजे म्हाका कितें घोस्ताक लागता तें हाडिनासतना दवरिना आनी हे भाशेन तो म्हाका जायतो आदार उर्बा दिता म्हूण फादर हेस्टनाकूय हांव दिन वाचता आनी देव बरें कर म्हणटा. यादनिकांक दिन वाचले तुमकां म्हज्यान विसरूंक जायना. तुमी आमची मोगाची, आमची फिरगोजकारां, तुमची फिरगोजेन आमी आसा. आमकां पोरक्यानूय आमकां गोरचेच तुमचेच कशें तुमी घेता आनी सगलो सहकार आदार सगळे वाटेन मिसांत सेवा धर्मांत तशेंच समुदायांनी आनी फिरगोज
जिन सभासांनी तुमी आमकां सहकार आदार पाठिंबो तेंको उर्बा दितात देखून तुमकां सगल्यांक हांव काळजांता देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा तुमचेर तुमच्या घराब्यांचेर सगल्यांचेर मागता तो देव बरें कर म्हणून ही उतरां सोंपयता. हो शेवटाचो आशिर्वाद जातोच आमी सगळीं कॉरिडोरांत एकटवया आनी सदांचे सुये प्रमाणे फादर डॉमिनिकाक विश करुया. हो वेळ ताच्या सांगाता कुशालकायेन सारुया. केकूय आमी कातरुया. सर्वीस पोर तुमची सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आनी सर पोत विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावया. E8 पवित्र सभे पासत पान 801 E8 पेज 81. पवित्र सभे पासत आर्गा तुका बाबा आमच्या गोड्या पासत आर्गा तुका बाबा सगळ्या वांगड्या पासत आर्गा तुका बाबा आर्गा आर्गा तुका बाबा जेजू आमचो गुरू जेजू जेशीच आमी जेजू आमचो गौरी काजो शेड्यो आमी जेजू आमचे मोसो ताचे जाले आमी जेजू आमचे मोसो ताचे जाले आमी पवित्र सभे पासत आर्गा तुका बाबा आमच्या गोड्या पासत आर्गा तुका बाबा सगळ्या वांगड्या पासत आर्गा तुका बाबा आर्गा आर्गा तुका बाबा. Respira por su
Good. You're very good. Dia tu dia ke kek saya ya.